लोकसभा उमेदवारी खातीर गोंयच्यान धाडिल्ले कोणाचेच नाव संसदीय समितीन भायर मारूना, पूण दादल्या वांगडा बायलांचीय नावां धाडची अशी शिफारस केंद्रान केल्ल्यान आतां बायलांचीय नावां धाडून दितले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। भाजपान दक्षिण गोंया खातीर आपली रणनीती बदलल्या। दक्षिण गोंया खातीर बायल उमेदवार दियात असो निर्देश भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दिल्ल्यान भाजपान बायल उमेदवाराचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या खंय। ऐकात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितें म्हणटात ते। पण भारतीय जनता पार्टी ही बिलीव करता, महिलेचो सन्मान करता, म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टीमीत ठरयल्लें आसा की प्रत्येक कडेन जितके कडेन शक्य आहा तितके कडेन प्रत्येक राज्यांत हो वुमन कॅन्डिडेट दिवपाकूच जाय। विनिबिलिटी पळोवन प्रत्येक कडेन वेगवेगळे सीट जे आसा ते सातत्यान महिलांच्या खातीर ह्याच फावटी रिजर्वेशन नासतना सुद्दां महिलांक सीट दितले। त्या खातीर सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन ऑलरेडी आमकां महिलांची नावां तेज्या बरोबर रिकमेंड कर म्हटलें। अध्यक्षान जशें सांगलें की नावां रिजेक्ट जावंक ना, कोणीच कशाच पद्धतीचे म्हणजे वेगळ्या पद्धतीत हे घेवचे न्ही किंवा वेगळ्या पद्धतीत प्रिंट मिडिया, सोशल मिडिया हाजेरूय विशय येवचो न्ही। ह्या 3 नावांच्या बरोबर आनीकूय महिलांची नावां जी आसा, कारण आमी सदांच पळयता की पुरुषांचीच नावां कित्याक धाडली वता, कारण आमचे बाकीच्या राज्यांनी एकंदर जेन्ना 10-15 सीट आसता तेन्ना 10-15 सिटाच्या जाग्याचेर एक 7-8 सिटाच्या जाग्याचेर महिलांची नावां ते धाडटा। पण गोंयांतल्यान आज पर्यंत आमी महिलांची नावां धाडूंक नाशिल्ली। सो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन पुराय भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टीमीन आमकां रिक्वेस्ट केल्या की तुमची नावां येता आसतना महिलांची नावां येवप गरजेचें आसा आनी ह्या नावांतल्यान आमी तेज्या उपरांत सर्वे करतले, आमी स्क्रुटनी करतले आनी तेज्या उपरांत नावां सिलेक्ट जातलीं। दक्षिण गोंयचे उमेदवारी खातीर भाजपान कांय नावां धाडिल्ली, पूण दादल्यां वांगडा बायलांची नावां धाडची अशें भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी कित्याक सांगले ते कळपाक मार्ग ना। हे विशीं भाजपाचो फुडारी दामू नायक कितें सांगता ते पळयात। फायनल चर्चेन कितें नावां महिला स्ट्रॅटेजी चेंज केली बीजेपीन की महिलांक दिवपा संदर्भात विचार चल्ला। साऊथ गोवा सीट सगळीं नांवां आसा आनी त्याच बरोबर आनीकय भितर नांवां एड करून ताजेर विचार जातलो। महिला हय अशें कितें जालें की चेंज केलें, म्हणजे पयलीं नांवां वचूंक नासली महिला, आतां धाडची पडली केंद्रान सांगल्या उपरांत। कमिटेड आसा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, कारण 33% रिजर्वेशन आसतलें किंवा आनी गजाली ज्यो आसा त्या हातूंत मागीर तुमकां अध्यक्ष सांगतले। उमेदवारी विशीं आपले कडेन अजून कोणेच संपर्क करूंक ना, ताका लागून आपूण वेट एंड वॉच भुमिकेत आशिल्ल्याचे शेफाली वैद्य हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। दक्षिण गोंया खातीर शेफाली वैद्य हांच्या नांवाचो विचार जावं येता अशी बातमी गोमंतक टीव्हीनूच दिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।